चॅनल. कशा आहात तुम्ही? पाऊस येलो काल सांजाव पाऊस येऊंक ना. आयज आमी येयला हांगा सालिगांव. सो आयज आसा हेरिटेज मार्केट, मनसून हेरिटेज मार्केट. लास्ट टायम येयल्ली न्ही आमी समर हेरिटेज मार्केट, तेन्ना मिशेल आसलेली मिशेल. सो आयज स्टार्ट जाला, आयज फर्स्ट डे आसा. पळोवया कशें म्हणजे एवरी ट्युजडे आसा काय ना तुमकां मागीर सांगता. मागीर जस्ट आत्तां पावली आमी ओके सालिगांव इन्स्टिट्यूट ओके. आनी बारीक पावस पडटा. आणि त्यांच्या आतां मार्केट आहा पळय हें इनडोर आसा. लास्ट टायम येयल्ली तेन्ना आवटडोर आसलें न्ही. आवटडोर मातशी मजा येता. सो आयज न्ही इनडोर आसा कित्याक भायर आतां पावस स्टार्ट न्ही ताका लागून ओके. चलया आमी. सो लास्ट टायम आमी येयल्ली पळय तेन्ना हांगा आसतलें मार्केट, पण आयज सगळीं भुरगीं खेळटात. सगळें हाय म्हणा ओके. सो आतां हेंच्यांनी भितर दवरला पळय हें आसा ओके. चला पावस पडटा, चला चला. सो हें आसा इन्स्टिट्यूट सालिगांव. सो हांगासर दिस टायम तेंच्यांनी मनसून मार्केट भितर दवरला. सो लास्ट टायम सगळे भायर आसतले, येन्ना भितर आहा. आनी हेका तुमी वळखता आसतलेच. आयज कितें स्पेशल? चिकन मलाई कबाब. चिकन मलाई कबाब And sweet and spicy wings. विंग्स. आनी कितें आहा स्पेशल? Legs, लेग्स, breast, ब्रेस्ट, and सगळे French fries. फ्रेंच फ्राईज. ओके थँक्यू हां. Welcome to Taliban. हॅलो पण हॅलो म्हण पयली. कितें कितें आहा सांग तुजे कडेन? इयरिंग्स ओके इयरिंग हँडमेड. Yeah. सगळे हँडमेड आहा. हे पळयात बटरफ्लाय शेप. आनी हांव वाव राव सांता क्लॉज. आनी हांव ओके भुरग्यांचे भुरग्यांचे हय. हे मातशे फ्रॉक दाखय न्ही. म्हाका ते खूब लास्ट टायम येयल्ले हांव दाखय म्हटलें ओपन करून की म्हाका ते खूब आवडटा. हे पळयात बेस्ट केला. बरें हे सगळे ओके. टॉप्स बीन हे सगळें तुमीच करता. व्हेरी गुड आं. बेस्ट बेस्ट. हांगासर एक टॉप आहा. सगळें उलन आहा. हे सगळें उलन आसा. हे पळयात ना कॉटन थ्रेड. कॉटन थ्रेड ओके. थँक्यू हां. सगळ्या पयली कितें कितें आहा सांग तुमचे कडेन? अरे वा नील फणस. फैब्रिक प्रोडक्ट्स हैं. ओके पाउचेस, कॉस्मेटिक या पाउचीस फ्रिज हैंडल कवर्स, ओके. हे सगळे हे न्ही फ्रीज हँडल कवर्स आणि स्पंजेस, ओके हेयरबैंड, हेअरबँड बॉक्स बैग, पाउच कळ्ळें. पाउचेस, ताचे कडेन पाउचीस आसा. बैग, बॅग शॉपिंग बॅग एप्रन्स, ओके. एप्रील ओके बेस्ट आहा. हे सगळे हँडमेड तुम्ही करता? थँक्यू. आणि सर हॅलो म्हण. कितें कितें आहा स्पेशल? एक कितें? वेज सामोसा, सान्नाज, क्रॉकेट, चिकन चॉप्स, बीफ चॉप्स, बीफ सामोसा. तर तुम्ही करता सगळे? थँक्यू. कितें कितें आहा? चिकन स्टे, चिकन स्टे. हे कितें? सॉसेज ब्रेड, चिकन पैन, चिकन पॅन रोल, बीफ पैटीज एंड बॉन. बीफ पॅटीस आणि वॉन ओके. तर तुम्ही करतात? येस थँक्यू. सो आतां आमी येयला एमिरा कडेन. हे आनी सामके बरे बरे कॅन्डल्स करता. तुमकां दाखयता हांव पळय सगळें हाय म्हण. हे पळयात सांग न्ही कितें कितें आहा ते ओके. या कॅन्डल्स सगळे गोवाचे थीम दिला. आणि हे वाव कोकोनट शेल आहा. बेस्ट केला. हे पळयात आणि वास सामको बेस्ट येता. हें हांवें पळयल्लें आयज. म्हाका खूब आवडलें. हे पळयात कोणी म्हणटलो हे खरें फ्रुट्स बीन दवरला म्हणून चॉकलेट्स बीन, पण हे कॅन्डल्स आहा सामके बेस्ट केला. आनी मदीं आयस्क्रीम आहा ओके. सो बारीक बारीक हे पळयात ऑल डिफरंट डिफरंट बरें करता. बेस्ट हय ओके. अशें लायटींग न्ही ओके. आणि हे सगळे सोप्स. हे सोप्स न्ही ओके. हे सगळे सोप्स आहा. आता हे रेड वाइन एंड पोमग्रेनेट, पपाया, पपाया, कुकुंबर
Mint fresh. मिंट फ्रेश. These are bath bombs, food salts, solid perfume. ओके हे सगळे हे सगळे पळय बिस्कीट शेप पार्लेजी बरें केला आनी हे सगळें न्ही तें करता तूंच करता न्ही सगळें बेस्ट केला ओके थँक्यू आंटी कितें कितें आहा कितें सरपतेल, सरपोतेल डांग, beef roast, ओके बीफ पोक रोस्ट बी आनी हे कसलें सँडवीच सगळे roast beef sandwich and Arabian sandwich. ओके रिपन सँडवीच Arabian sandwich. हे roast beef, ओके chicken croquettes, चिकन क्रोकेट्स beef roast, बीफ cutlets, बीफ कटलेट्स chicken spring roll, चिकन स्प्रिंग रोल प्रॉन्स पफ beef kebabs, बीफ पफ prawn पोक puff, पाय pork pies, आणि चिकन पफ chicken puff. हे तुम्हीच करता सगळें गुड थँक्यू हां सगळ्यांना पयलीं हाय म्हण सो हें सगळें तुमी केलां ओके उलन कितें मटेरियल कोस्टल्स पळय हांगासर न्ही हे पळया बॅग्स बीन केल्लेले आहा आनी इयरींग पळया कितें बरें आहा हे पळया इयरिंग्स बीन आहा आनी हे हे wall hanging. काच ओके कारान बी लावपाक ओके ओके बरें केलां आनी हे कितें म्हणून posters. म्हणजे Glass of honor. ओके ग्लासा पोना ओके हां 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 हें बेस्ट आहे पळया बरें केलां ओके थँक्यू से हाय टू एवरी वन से हाय सो हांगासर न्ही हे पळयात आमी ते अगरबत्ती बीन लायता पळय ते बीन हांगा केलेले आसा हे सगळें तूं करता ओके सगळें तेणें केलां पळय बरें ताका डिजायन दिला आनी हे कितें गो अशें ओपन दाखय न्ही आनी कोण डॉग पॅट लव बीन आहा तांकां जेवण घालपा आनी हे पळया डब्याक बरें डिजायन केल्ले आहा ओके हे पळया बेस्ट केलां आनी हांगासर हे न्हू गो सॉल्ट बीन घालता ते सॉल्ट ब्लॅक पेपर बी सगळें घालता हे पळया बेस्ट केला डिजायन आं बरें बरें दिसता हे पळय बॉटलीक बी केला हें थँक्यू सो हें आतां म्हाजो बेस्ट फ्रेंड निनोश्का सारकें म्हूण नांव घेतलां पळय सो कितें कितें आहा दाखय पळय हांगासर दाखयता पयलीं हांगा आसा ब्रावनी केक नो मैदा नो शुगर म्हाका दिसता हें रागीचे रागी आनी जॅगरी घालून करता लास्ट टायम घेतलेले हांवें आनी सामकें हेल्दी इतले खाया टेंशन ना आनी बोलिनास आसा हांगासर आनी सगळें तूं करता पळय सगळें तें करता खंय चॉकलेट केक, स्पंज केक. टी केक न्ही टी केक ओके आनी शिरा केलाय वाव शिरा आसा हांगा मसाला आनी चाय. मसाला चाय लेमन ग्रास एंड रोज ब्लॅक टी अबे रावला शिव रावला हांगा आतां घेतलो च्या आतां पळोवंक ना हांगा च्या आसा म्हणून आतां च्या पितलो आनी स्ट्रॉबेरीचे ट्राय केले. सो थँक्यू आं हॅलो कितें कितें आहा हांगा सगळे आमचे गोवन ऑथेंटीक मसाला आसा ते तुमकां दाखयता हांव डिटेल हांगा कितें कितें आहा ते पळय सांबाराची कोडी म्हाका खूब जाणां कमेंट करता सांबाराची कोडी मसाला ते रेसिपी शेअर कर म्हणून म्हाका कळना अबे हांगा आसा मसाला सो हांगा आसा काफ्रेल पावडर आनी प्रॉन्स करी मसाला मागीर गोवन रोस्ट मसाला आनी हे आसा सरपतेल मसाला फिश करी मसाला क्रॅब शेकशेक शाकोती मसाला बालचाव पावडर हे सगळे पावडर आं सांग तुमकां पावडर पेस्ट जाल्यार हांगा आसा हांगा काफ्रेल आनी बालचाव पण हे सगळे पेस्ट न्ही हे सगळे पावडर आसा आनी हे पळया तिसऱ्यो मसाला आनी हे आसा होममेड मसाला बोंबील आनी हे पळय ट्राय करूं जाय म्हाका बोंबील हांव एक व्हरतां आमगे तशी बोंबील हाडना पण ट्राय करून पळोवया एक व्हरता आयज हांव आनी फाल्यां फ्राय करून दाखयता तुमकां कशें लागता ओके प्रॉन्स मोलो हे सगळे पेस्ट पिकल हें ओके ओके हे सगळे पिकल्स आहा प्रॉन्स मोलो आनी कितें आहा पिकल बोंबील बोंबील मॅक्रल पारा ओके प्रॉन्स बालचाव पोक पिकल ओके पोक आनी हांगासर आसा हे पळय मँगो रॉ मँगो आनी विथ मसाला न्ही स्टफ मसाला रॉ मँगो तेंडली पिकल ब्रिंजल पिकल ब्रिंजल पिकलूय मेळटा लायम पिकल आतां हें सगळें तूं करता सगळें तूं करता आनी कितें आसा हांगा आं चोरिसांव आसा हांगा पळयात ओके सो थँक्यू आं
वधूवर तुमकां मेळ्ळें न्ही निनोश्का द हजबंड रोहित सगळें हाय म्हण रोहित आनी तेंचे बँड द म्युजिकल मंकीज ओके से हाय टू एवरी वन ओके सो हांगासर आसा कॉन्टेक्ट नंबर हे पळयात ओके कारुके सगळे तेंचे आसता तो नंबर आसा तुमकां जाय जाल्यार तुमी कॉन्टेक्ट करा सारकें अंकल सगळें हाय म्हण हां ठीक राहा ओके हांगा सगळें हें आहा न्ही हें पळया सगळे सीड्स आहा सीड्स आहा क्लस्टर बीन्स मागीर कुकुंबर टोमॅटो ॲशगार्ड हे सगळे हांगा न्ही सीड्स आसा भेंडे फुलां भेंडे बी आहा आनी फुलांचे बी आसा न्ही आबोल्याची फुलां हे आबोलीचे ओके डालिया हे मॅरीगोल्ड हे आमचे गांवठी भेंडे हे गांवठी भेंडे हे 7 शिराचे भेंडे म्हणटा पळय ते असले न्ही व्हडले ओके आनी हांगा कितें आहा पंपकीन टोमॅटो टोमॅटो आनी हे पळयात हे तुमकां खबर आसतलेंच कितें स्टोर करून दवरपाक कितें स्टोर करूं मेळटा न्ही बरें केला आनी कितें ओके इम्प्लिमेंट्स आहा पळय फिशींग करपाक सगळे इम्प्लिमेंट्स जाला रेल्वेचे पट्टेचे दिल्ले आहा हे तुका 30-40 इयर्स जंग येना तेका जंक येना ओके आनी हे हे ते कोयत्यो कोयत्यो धाकटे हेका धरपाचे झाडां बिडां काडटा म्हणजे बारीक बारीक कोयत्यो बी आहा पळयात बरें आहा ओके अंकल थँक्यू से हाय टू एवरी वन ओके कितें आहा आमचे कडेन सगळें हँडमेड आनी सगळें हँडमेड तूं करता व्हेरी गुड हे फ्रीज मॅग्नेट वाव ओके हांगासर लावपाचें ओके आनी हे सगळें तरी हँडमेड आहा आनी हे पळयात हँड पेंटेड फ्रीज मॅग्नेटूय हय वाव बरें आहा ही टेराकोटा इयरिंग वाव बेस्ट आहा हे पळयात ज्वेलरी आर्ट सगळें ओके थँक्यू से हाय टू एवरी वन फर्स्ट ओके सो कितें आहा सगळें आर्ट येस सगळें आर्ट तूं करता सगळें आर्ट केलां हांगासान सगळें आर्ट ते करता आनी हे पळयात सामकें बरें बरें केलां हे कितें बूक मार्क न्ही येस आनी हांगासर आसा किचेन ताजे कॉस्ट भरलेले आहा आनी हे आसा कॅनवस बरें केलां कॅनवस बरें पिल्लू केला आनी हांगासर पळयात थँक्यू कितें आसा आवय लायटींग बेस्ट ओके लॅम्प्स बीन आहा आनी हे कितें फ्रीज मॅग्नेट ओके हे सगळें फ्रीज मॅग्नेट आनी इफ तुमकां तांकां ऑर्डर बी दिवंक जाय जाल्यार हांगा पळया इंस्टाग्राम आनी वॉट्सअप नंबर आसा हे पळयात This is what? These are coasters. Posters. Okay. Thank you. Yeah. So हांगासर सगळे डिजिटल आर्टवर्क आसा हे केल्लेले आनी सगळे गोवाचे थीम दिल्लेले आहा हे पळयात आनी मेन आमचे गोवन फीश थाली गोवन फीश थाली कितें कितें आसा हांगासर जॅकफ्रूट ऑर्गेनीक प्रोडक्ट ओके ओके जॅकफ्रूट आसा हांगासर आनी This is special coconut jam. कोकम Jam. कोकम जॅम फर्स्ट टायम ऐकला कोकम जॅम Yes, you will not get anywhere. हय कोकम जॅम आनी सगळें तुमी करता Yeah. ओके सगळ्यांनी करतात. ओके गुड इलायची इलायची ओके organic farm. ऑर्गेनीक सगळें ऑर्गेनीक आसा हांगा हांगा आम पापड आसा. आम पापड हे पळयात आम पापड सोलां सोला भिंडाची. भिंडाची सोला ओके This is chutney. कोकोनट Coconut. ओके सुके खोबरे चटणी ओके आनी हे कसले हे तेल. खोबरे तेल खोबरेल तेल. खोबरे तेलू आसा हांगासर हे पळयात आसा. आम्याचो हलवोय आसा. मँगो हलवा हो केला कसो जाणा? हां हेजेर चुलीचेर. चुलीचेर टेस्ट आनी डिफरंट येतलो हय. घे मगो आता घेवन पळय. घेवून पळयता हांव बेस्ट जाला आनी जॅकफ्रूट बी सगळें आसा
ओके हे कोकम सरबत ये कोकम ये जिंजर लॅम ओके थँक्यू से हाय सो कितें आसा कितें आसा सो हांगासर सगळे कप केक केला तो हें आसा चीज केक ते कोणें केला हें सगळें ह्याने केला थँक्यू बेस्ट केला शू पळय थंय लागलो च्या पिवपाक खंय मेळटा थंय च्या पळय पळय निनेशका खबर दिसता शिवाक चाय जाय म्हणून चाय करू आयले ते स्पेशल चाय करू आयले ते पयल्या रोहितान पयलीं सगळें रेडी करून दवरला आतां खबर आहा शिवाक चाय जाय म्हणून आनी आयज चाय करून हाडले हाणें थँक्यू आं रोहित पळय आमचे प्रॉब्लेम तुका कळ्ळे उगी राव जालें दोगांना सांग दोगांना वांगडा मेळ्ळे फ्रेंड एकाय चाय आवडटा खंय हांगासर जॅकफ्रूट आसा जॅकफ्रूटाचो शेप बरो आहा हे पळयात बेस्ट आहा शेप न्हू ऋत्वीक सो एमिरा आमकां मातशें हें मार्केटा बद्दल मातशें सांग आनी केन्ना मार्केट आसा आमकां मातशें अपडेट दी आतां गुड इवनिंग एवरीवन आमी हे मनसून मार्केट दवरला एवरी ट्यूजडे आसतालें आमचें हरशें इन द अर्लियर सीजन पूण ड्युरींग मनसून वी आर प्लॅनिंग ऑन हॅविंग इट इदर वन्स अ मंथ ऑर ट्वायस अ मंथ सो ती आमची डेट फिक्स जाल्या उपरांत वी वील अपडेट यू ऑल ऑन अ फेसबुक पोस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट सो इट विल बी इदर सेकंड ट्यूजडेज and 4 Tuesdays or any one of these Tuesdays. But stay tuned, we will keep you all posted. थँक्यू Thank you very much. स्पेशल गेस्ट हाय हाय म्हण मरे होय हाय म्हटलं उठलं की तो आणि परत केन्ना आहा हेंचे परत मार्केट अजून काय हेंच्यांनी डेट बीन फिक्स करूंक ना इफ तेंच्यांनी म्हाका सांगलें न्ही मागीर तुमकां हांव अपडेट करता ओके इंस्टाग्रामार नाजाल्यार यूट्यूब कम्युनिटी पोस्टार न्ही हांव पोस्ट करतलें तुमी जाल्यार येवं शकता हांगासर बरें आहा ओके अशें रिफ्रेशींग जाता टायम बरो स्पेंड जाता हांगा आयल्यार सो आतां न्ही हांगा हें आसा कॉम्पिटिशन आसा सगळ्यांनी कॉपेल करून हाडला हे पळया दवरला सो आतां तेजें कॉम्पिटिशन आहा हे पळया अंकल फ्रेंच फ्राईज हय ये रे रिजुकाक फ्रेंच फ्राईज जाय खंय म्हाका चॉकलेट सो बापूकी सेक्शननी भायर केला हेंच्यांनी हांगासर बारीक पावस पडटा आनी हांगासर प्लांट बीन दवरले विकपाक हे पळयात चिकन सॉफ्ट दिला मरे गरम आहा गरम आहा Thanks to all the participants who participating. All the best to you for the next event. Knowledge of plants has enlightened many. With a career devoted to understanding the intricate connections between nature and health, Dr. Lobo embodies a deep passion for holistic healing and sustainable practices. Her dedication to Ayurveda and botanical sciences has not only enriched her patients' lives but also contributed significantly to our understanding of traditional medicine's invaluable wisdom. Please join me in welcoming Dr. Marianne Lobo, who is going to speak about Sanjao and the biodiversity. Everyone. So did you all have a good feast yesterday? Everyone enjoyed?
be really fun. So we'll just talk more about what is San Joao and what we see these colorful cocktails and how actually it is a nature-based festival. What normally is offered in the Moje? Can anyone start listing? I would love participation. Okay? Yes. Mango. Yes. Some more. What are the prepared items also you can mention? Yes. More. There's so much more. Yes. Yes. Some more. Oi. Without fail. Anything else that you can think about? Exactly. That's what I wanted to, So what is there of the season? And if you see, just 3 days back, there was a celebration of something called as summer solstice. So, from where that thing comes, where we wear the kopel, it's a celebration of what nature is for us. And what better way than to invite the newly wed son-in-law of the house as a celebration of it. So that is what we embodied as a community. The celebration and the love and the abundance of nature. Now, one thing that I would like to say is, what do you see as a common denominator in the kopels? What is the common denominator? Exactly. What next? Next. Leaves. Something still more. This one has it. If you'll come here and see, I want someone to give me its Konkani name. Hidden in between the leaves. This is very. Kanta is the Konkani word, you're right. What is the English word that most people know it as? Do you know that was edible? So those of you who don't know, the simple thing for this is, all you have to do is remove it from the tree, wait till the sap reduces, keep it for half an hour, the sap will get less. All you have to do then is reduce sugar and then add this to it, add a little bit of red color, you have your market cherries which are used on cake ready. This is the exact one from which those cherries are made. But it's so easy, sometimes for the convenience to buy store-bought ones, when actually this is in our backyard, in everyone's home almost. And then we share it with each other. I think that itself, the sharing that is there. Like many of these flowers will not be going on one person's place. It will be in different people's homes. So then also the building of the community that happens. And then, okay, I'm getting myself, tum ge raste le. Okay? So that's how we go about sharing. And the love and the joy that is there. Another thing, it's the beginning of the rain. So, what else happens in nature? Signifying also that you're going to put the seed. Many a times, I don't know if you know, in the past, after San Joao, no one planted the paddy seed. Now, of course, because of climatic changes, it has changed. But Tachepoire, San Joao was the last day he shed warm tali. Okay? That was used as a parameter. That after that, there would be heavy rains and no one would then get into the field to plant. Also, it would start getting colder. People would then be homebound. No supermarkets, then you would have to eat whatever is there. So it was one of the last festival before a gloomy period began. And what better way than to have it with color? And so much of color. Now if you see, we have nice extra orchids that are part of it. Musallas, Itzuras, Racina were always part. Bokoro, I loved that part
there with the bokro, because every jello, how many always will have aboli, the jello, will have a little bit of bokro there with it. So that was a lovely accompaniment that is there. Rasina, that is also there. And what you see is the exoras. Now among this, did you all know even some of the flowers are edible? We forget that, right? So instead, you can use these flowers, just about 7 of them, to design your cakes. Okay, if any one of you is into baking cakes. And these are edible flowers. Now everybody likes, again, buying store-bought. But what is there in our garden, sometimes some of them can be edible. Okay, so this is one of the edible flowers that you can consume. Thank you very much, doctor. झाले जे डुप्लिकेट वेल डुप्लिकेट सो जाल्लें आसा आयज मनसून हेरिटेज मार्केट खूब एन्जॉय केलें आनी हांगासर जे लोक आहा पळय कितें सांगू तुमकां सालिगांवचे लोक एकदम बेस्ट ओके माय मोगाळ सामके सो आयचो डे आमी बरें स्पेंड केलें हांगासर खूब एन्जॉय केलें न्हू ऋत्विक ऋत्विकान खूब एन्जॉय केलें ओके सो हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी तुमकां हांव अपडेट दितलें ओके आनी केन्ना नेक्स्ट केन्ना हांव मार्केट तुमकां हांव वॉट्सॅपार ना इंस्टाग्रामार ना जाल्यार तुमकां कम्युनिटी पोस्टार यूट्यूब कम्युनिटी पोस्टार हांव अपलोड करते ओके सो चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर बाय बाय I love you, friends. Please comment and subscribe to माझ्या रंग ब्रेसवर. सो आयज एक बड्डे आसा नांव आसा गुणानंद म्हापशेकर तो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे गुणानंद म्हापशेकर Happy birthday and many blessings to you. May God make all your wishes come true. Happy birthday, friends.